बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पूर तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. मोगाळ बाबळ्यानो, प्राचीत काळांत आमी आसां. प्राचीत काळ कुरपेचो काळ, पातक सोडून जिवीत न्हवसरून देवाचे वेंगेंत परत येवपाचो काळ. आनी पवित्र सभा आमकां 40 दीस दिता आनी 3 उपाय, मागणें, उपास आनी धूमदान. पूण जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत मागण्यांक वेळ दिवंक ना. उपासाचो म्हत्व आमी समजूंक ना. आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक दिवंक आमी फाटीं रावल्यो. आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आनी पातकांची दूख धरून सगलीं बराबर हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. हेच पासत भाग्योन सुदां जानकुवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. ह्या वेळार आमची मागणी देवा बापाच्या हातांत घालुया. दोळे धांपुया. ह्या मिसा बलिदानांत तूं कोणा पासत मागूंक सोदताय. तुज्या काळजा मनांत कसले मागणी आसा, देवाच्या हातांत घाल. देव आयकता. आवयांनी आपल्या भुरग्यां पासत मागचें. भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय पासत मागचें. कुटुंबांत जीं कोण जाणटीं आसात तांचो उगडास आमी करुया. जायतीं जाणां भुरग्याच्या देण्याक आशेतात, तांचोय उगडास आमी करुया. आमची तरणाटीं जिवितांत सांडल्यांत कितें करचें कांयच समजना, तांचोय उगडास आमी करुया. रशिया आनी युक्रेना मदें झूज चल्ललें आसा. मनशाचें निसंदन जालां. कित भाशेन शांती विस्तारूंक देवा लागीं मागुया. हें मी सांबिटयता सोंपून गेल्ल्या बॅप्टिस्ट रॉक डायस आनी तेच भाशेन सोंपून गेल्ल्या विन्संट आल्मेदा तांकां सुर्गेचें सूख आमी मागुया. आयच्या दिसा जल्माचो दीस समोरुमतात रेचल फेर्नांदीस आनी सावियो पेरेरा. तांच्या कुटुंबा पासत तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया.
काकूत्सार बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या, ते वाटेन दुयेन तूं आमकां चलय आनी हे पोरी आमची कुडीची दोडवण करतल्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजान भुक्तीन आमी कोरशी कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरवेस्पोर अशें म्हणटा, थांबोन आसतना बोब मार, तुरतुरे सारको तुजो ताळो आयकू दी. म्हजे पोरजेक आपले गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या गोरण्यांक आपली पातकां ओळखू दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूर सांबाळपी पोरजां परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात. म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक अंतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळयचो ना जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिना जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास कोत्तात तेन्ना तुमची खुशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास कोत्तात त्याच बरोबर तुमी झगडी आनी उजोत कोत्तात आनी दोया नासतना दुर्बलांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कधीच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागून गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. अनितीच्यो सांखळी मोडात आनी सोंसू नजो तो बार पेलावेलो काडून उडयात. धुमाळो सोंसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या खांदा वयले जूं मोडात. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलेल्यांक बिराड दियात. विंगल्या मनशाक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मांसा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फाटें परी तुमचो उजवाड परजोडतलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमचे प्रमाणीपण वेतले आनी तुमच्या फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. देवाचें उतर हे देवाचे वडुकार. जबाब. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो न्हय. सगळीं म्हणया, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो न्हय. काकुत्सारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कणवळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोड तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो न्हय. निर्मोळ काडी रोचून घाल त्या ओड्ड्यान म्हज्या. थीर मोन घडून देवा पोतून तूं दी म्हाका. तुजें केन्ना कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो न्हय.
तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगूंक उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाट्यो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशी पातकी पोत्तून येतले सायबा. जबाब खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो न्हय. उद्गार तुमी जियेतलात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसतलो. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमची सव्या आसूं. मातिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जुवाच्या शीस जेजू सोर्शी आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिसेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कित्याक? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसा सोर न्हवऱ्याची पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक ताचे सोरशेलो काडून वडचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावबेडानो, प्राचीत काळांत आमी आसां. प्राचीत काळ कोरपेचो काळ. प्राचीत काळ जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर आनी पुनर्जिवनपणाच्या गुटाचेर नियाळ करपाचो काळ. प्राचीत काळ आमचें पातकी जिवीत फाटीं दवरून आमचें जिवीत नुसरून देवाचे वेंगेंत परत येवपाचो काळ. Lent calls us to break down and build up. Break down what is unholy in us and build down in the graces of God. मोगाळ बाबळानो, पवित्र सोबा आमकां सगल्यांक 40 दीस दिता. कित भाशेन पवित्रायेन आमकां वाडोवंक एक संदी कशी 3 उपाय आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. मागणें, उपास आनी दोमदान. आनी कितें भाशेन आयचीं दोजनय वाचपां आमकां मागणें आनी उपास कशें करचें ह्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी आयच्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना एक घडणेचो म्हाका उगडास आयलो. एक ब्रादर कसो एक गोरशेंत गोवलीक अणभव घेता आसतना सांजेच्या 4 वरांचेर ऑल्टर सबजांची मिटींग हांव घेतालो. आनी कितें भाशेन एक जाणटो धांवून आयलो आनी म्हणूंक लागलो, म्हजो इश्ट बरो ना, तो आपल्या काळजांत जेजूक घेवंक सोदता. ह्या वेळार ऑल्टर सबरांची मिटींग थंयच दवरली आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी कितें भाशेन त्या मनशाच्या जेन्ना घरांत हांव भितर सरलो, आख्खो काळोख ताच्या घरांत. ह्या वेळार ताच्या इश्टान लायट पेटयली आनी कितें भाशेन हो जाणटो मनीस कितें भाशेन हातरुणार पडलेलो आसलो आनी ताचो एक पांय कातरलेलो आसलो. ताका पळोवन चुरचुरे दिसले. ताचे पासत मागणें केलें, ताका कोमयनांव दिलो आनी वेच्या वेळार हांवें ताका एक प्रश्न केलो, पाय, तूं एकलोच रावता? ह्या वेळार ताच्या दोळ्यांत दुकां सुटलीं आनी तो म्हाका दिसलें हांवें ताका रोंग प्रश्न केलो काय. आनी परत हांवें ताका विचारलें, पाय, तूं एकलोच रावताय? ह्या वेळार तो म्हाका म्हणूंक लागलो, म्हजो व्हडलो भाव आसा वयर फ्लॅटांत आपले फामिलीक घेवन रावता आनी म्हजो धाकलो भाव सकयल फ्लॅटांत तो रावता. पूण म्हज्या आदाराक ती येनात. सगलें करतात फादर ती. उपास करतात, मागणें करतात, मिसाक वेतात, रितीराक वेतात, पूण म्हज्या आदाराक कोणूच येनात. आनी हो म्हजो इश्ट जो म्हजो सेवा करता, म्हाका आदार दिता, ताच्यो ती खबरो करतात.
आनी निमाणें जेन्ना हांव परत वेतालों तो म्हज्या हाताक धरून तो अशें म्हणटालो, म्हाका हांगासर काळोखांत धरून देवाच्या उतराचो उजवाड घेवंक उपास करतात, मागणें करतात, मिसाक वेतात आनी रितीराक वेतात. जायते फावटी मोगाळ भाव भयणांनो, आमचें जिवितूय अशेंच कितें आमी पळयता. आमी सगल्यांक आमी बरीं म्हूण आमी दाखयता, पूण आमचें जिवीत दुसरेच भाशेन जाल्लें आसा. भायग्यो जाकोब आपले चिटयेंत हें बरे भाशेन स्पश्टपणी सांगता. जी कोण 2 भाशेन जियेतात तांचे पासत ती हो चीट बरयता. ही रायट्स द लेटर फॉर द 2 faced पीपल, जी कोण आपूण बरें करतात म्हूण दाखयतात, आपूण मागणें करतात म्हूण दाखयतात, पूण ताचें जिवीत दुसरेंच जाल्लें आसा. आनी आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. कित भाशेन उपास करतात पूण आपल्या जिवितांतल्यान ती दुसऱ्याक दुखयतात, आनी असलो उपास देवाक मानदना. ही आमच्या दोळ्या मुखार कित भाशेन इसायास प्रवादी दवरता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जुवांचे शीस जेजू सुरशी धांवून येतात आनी ताका विचारतात, फारिझेव, धर्मशास्त्री आनी आमी उपास करतात आनी तुजे शीस करिनात ते कित्याक? आनी जेजू तांकां जबाब दिवन म्हणटा, न्हवरो आसो तांचे सांगाता आसोसोर ताका उपास करची गरज ना. जेजूचें आसणें कुशालकायेचें आसणें, जेजूचें आसणें देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें आसणें, जेजूचें आसणें जेजू कुरपेचें आसणें. जंय जेजू आसा थंय कुशालकाय आसा, थंय दूख ना, एकसूरपण ना, निराशीपण ना. जेजू जावन आसा आमचें बळ, शक्ती आनी कुशालकाय. जेन्ना जेजू स्वर्गार वेतलो तेन्नाच की ते दूख करतले, उपास करतले अशें जेजू तांकां सांगता. आयज आमी उपास कसो करचो? कित भाशेन पवित्र सभा आमकां 40 दीस दिता. कित भाशेन उपास करूंक आनी कसलो उपास तो? वायट कुरण्याचो उपास करुया, बरें जिवीत आमी जिवया. रागाचो उपास करुया, मोगान आमचें जिवीत जिवया. दुस्मानकायेचो उपास आमी करुया, बोगसण्याची वेंग आमी मारुया. पोजोळपणाचो उपास करुया आनी प्रमाणीक जिवीत आमी जिवया. फोटिंगपणाचो उपास करुया आनी स्वतान आमचें जिवीत जिवंक ह्या मिसा बलिदानांत बळ आनी कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. अशें जावं. बेटोनेक आमी गायन गावुया. तुकाच बापा, C 30 8 5 40 4, C 38 page 44. Oče hatke, Oče bajke, svika korata koše, tu so moj Bog, Lord Lord koru, shukovo म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात.
तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मरणाखारी मोहिमेन आमच्या आखे पवित्र सोयीच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाकाणीचो येवन तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मोल कोर आनी आमची काळजाताय आमी सदांकाल तुजो मोग करूंक आमकां निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदविदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवून दितना उगुणांनी तूं बोड मोळटाय. आमचे मनां ऊंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोबी वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. तेच जेजू उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगलो दरबार तुजे ताय मोहिमा वाकाणटात. ताचे सांगाती आमचे ताळे गावून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tobaraso sorves mortu, sorgani sonsar bola tuja voi bovar. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश मरून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर उमता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूर आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नोमुरितायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप मॅरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या आदनिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसुडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कोर. आम्हा समेस्ताची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती तिचो पोती बायक्योन जुजे, बायक्योन तुर्ण दुतां, बायक्योन तांतून, बायक्योन जुजे वास आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाळ भाव भयणांनो, जेजू म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें. तुज्या काळजा मनांतलें मागणें जेजूच्या हातांत घाल. जेजू जाणा, जेजू दितलो, जेजू पळयता. ह्याच भावार्थान जेजूनच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेन पळोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओद्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोरची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना आमी गायन गावुया. म्हाका फावो न्हय सोमिया. D26 561. D26 पेज 61. म्हाका फावो न्हय सोमिया, येवंगोची दाय तुका. उलोय बोगोरे कुतो, म्हाका फावो शेको
तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा आनी तुजे मार्ग म्हाका दाखोय. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटांचेर तूं आमकां वांटो दिताय. ह्या काळार आमचे पिडेस्त आत्म्यांक तुजे काकुतीन दिताय तें वखद सुफळायेन घेवंक आमकां मोन दी म्हूण आमी मागतां. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी आयज 5:30 वाजता कितें भाशेन खुर्साची वाट आसतली आनी उपरांत मीस. सर्वेस्पूर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. खुशाल जिवीत वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार जेजू काडीस तुजें शेवटाचें गायन आमी गावुया. आर 14 पान 182. आर 14 पेज 182. जेजू काडीस तुजें आयदन गुरबेचें वालोय तुजी गुरबा रित्या काळजान मोच्या कोर काडीस मोचें कोर काडीस मोचें कोर तुज्या काळजा सारकें Sarki